कीर्तन 80 साम 80 देवाची दाखवाली इस्रायल परजेपासून मागणे. तूं इस्रायलाच्या गवळ्या जुजेच्या वंशजाक हिंडा भाशेन चलोवन व्हरतल्या आयक. केरुबांचेर बसून आसलेल्या फांकय तुजो परजळ. एफ्राईमाचेर, बेजमीचेर आनी मनसाचेर तुजें पराक्रम जागें कर आनी आमची सडवण करूंक ये. देवा, आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळसो परजळ आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली. सर्वेस्परा, दळबारांच्या देवा, तुजी परजा तुजे लागीं प्रार्थना करून आसतना तूं केन्ना पर्यान रागान पेटतलोय? दुखांच्या उंड्यान तूं तांकां पोसताय. दुखांनी भरलेले पात्र तांकां पियोंक दिताय. आमच्या शेजाऱ्यांक झगड्यांचें कारण जावंक आमकां निर्मिलाय. आमचे दुस्मान आमकां हांसतात. दळबारांच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळसो परजळ आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली. इजिप्तांतली हुमटून एक दाखवाल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडोवन तुवें ती लायली. तिचे पासून तुवें जागो मेकळो केलोय. तिणें पाळां घेतलीं आनी सगळो गांव भरलो. पर्वतांचेर तिजी सावळी पडली. ऊंच ऊंच देवदारांचेर तिजे फांटे सडले. दर्या पर्यान तिजे फांटे पावले आनी तिचे कोंबरे युफ्रेटीस न्हंये पर्यान. तिजे आडे तुवें कित्याक मोडून उडयले? वाटेन वेतात ती सगळीं तिच्यो दाखो काडटात. रान दुकर तिजो विबाड करता. शेतांतल्या मंज तिचें खाण ती जाता. दळबारांच्या सर्वेस्परा, आमचेशी परतून ये. सर्गार तावन सकला दिश्ट घाल आनी पळय. ये दाखवालीची जतन घे. तुज्या उजव्या हातान लायलेली दाखवाल सांबाळ. उज्यान लासून तांणी तिजें शेणा भाशेन भस्म केलां. तुज्या मुखामळाचे बेस्टवणेन तांचो नाश जावं. तुज्या उजव्याक बसलेल्या मनशाक तुवें व्हड आनी बळिश्ट केल्ल्या मनशा पुताक तुजो हात सांबाळूं. परतून केदींच आमी तुजे सरसलीं पयस सरची ना. आमकां जीव दी आनी आमी तुजें नांव उलो मारतल्या. दळबारांच्या देवा, आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळसो परजळ आमचेर फांकय आनी आमकां सडवण मेळटली.